अचानक 16 मे दीस जे सायक्लोन येयलो आनी विदीन शॉर्ट स्पॅन जो खूब मोठो पावस पडलो ताच्या खातीर एकदां नॅचरल फ्लोन जे उदक सकयल वयतालें तें डिस्टर्ब जावन दुसरे कडल्यान गेलें आनी ताका लागून ही हानी जी आसा ही लोकांची जाली कारण वयर खूब मोठ्या प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन चालू असल्या कारणान कदाचित थोडे कडेन मड फ्लो गेलो थोडे दीस गुणे फ्लो गेले आनी बऱ्याचशा शेताची हानी लोकांची जाल्ली आसा ते इन्स्पेक्शन करपाक सकयल आनी वयर हे दोनूय कडेन आयला म्हाज्या बरोबर म्हणजे मोपाचे तांची GMRची टीम आसात आमच्या बरोबर WRD टीम आसा आमची PWDची टीम आसा तेणे आत्तां प्रॅक्टिकली आमच्या एविएशन सेलाचे सगळे जाण आसा प्रॅक्टिकली वयल्यान सगळे पळयले वेगवेगळ्या 5 विलेजींनी जे खंयच्यान उदकाचे फ्लो नॅचरल फ्लो कशा पद्दतीन आसा तेय पळयल्या हांवें ऑलरेडी WRD टिमीक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांच्यांनी विदीन शॉर्ट स्पॅन कदाचित 15-20 दीस लागतले बट एक आमच्या 7-8 इंजिनियरांची टीम येवन प्रत्येक विलेज वायज लोकांक विश्वासान घेवन तांचे नॅचरल फ्लो कशे आसा ते मेंटेन करपा खातीर आनी जी डॅमेज जाल्या ती बी कशी रिस्टोर जातली ओके ते रिस्टोरूय करप आनी परत आसा तशें तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवप ह्या 2-3 गजालींनी सरकार तांकां जाता तितके बेगीन कॉम्पेन्सेशन रिस्टोरेशन आनी नॅचरल फ्लो मेंटेन करपा खातीर काम करतले सगळ्यांचे सहकार्य विलेजीक मेळटले GMRक जे कितें आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला त्या प्रमाणे GMR काम करतले वॉटेवर फर्दर कितें चेंजीस करपाक जाय ताका WRD डिपार्टमेंटाच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या अनुसार ते काम करतले आमचे बाबू अजगांवकर आमचे हांगासले सगळे सरपंच पंच कावन्सिलर्स हांच्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन आमचो तुळशीदास हांगासर सगळ्यांनी एक हो मुद्दामून हे विजीट करून पळोवपा खातीरच म्हणून आयलो पळयल्या उपरांत एकंदर इट इज अ नॅचरल कॅलामिटी आसा शेवटी कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर एकदां तो प्री मॉन्सून प्रिपेरेशनच्या पयलीं जाल्ले ओके थोडोसो कॅलामिटी असल्या कारणान तांकांय बी जे वॉटेवर कॉम्पेन्सेशन जे कडल्यान दिवपाक शक्य आहा त्या सगळ्या जाणांक ऑगस्ट म्हयन्यान जे आहा ते कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें वयतलें सर इन फ्युचर आतांच पावस स्टार्ट जाला फुडें पावस आनी व्हडल्या प्रमाणात जाल्या उपरांत पावस शॉर्ट स्पॅनान खूब पावस पडलो आनी उदक स्लॉक जावन उरलें म्हणून एकदां हें जाता पण आतां वॉटेवर द प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय मॉन्सून प्रिपेरेशन करपाक जाय ते ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला तेंच्यांनी मॉन्सून प्रिपेरेशन केल्या त्या खातीर इन फ्युचर इतक्या व्हडल्या प्रमाणाचो डिजास्टर जातलो अशें म्हाकाय प्रॅक्टिकली दिसना बट आय एम नॉट द एक्सपर्ट त्या खातीर हांवें म्हज्या टिमीकूय लायल्या कामाक अशा पद्दतीची परत जी कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय तेय तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दितले आनी दॅट प्रिकॉशन्स कंपनी जी आसा 100% घेतली सर जे शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान दिन झालेले आसा त्यांचे हांवें सांगलें तुका पळय शेतकऱ्यांचें नुकसान दोन तरेन एक तांकां डायरेक्ट कॉम्पेन्सेशन दिवप आनी परत रिस्टोरेशन करप म्हणजे तांकां कॉम्पेन्सेशन पयलीं थोड्या प्रमाणात मेळ्ळा तांकां आनीकूय मेळटलें आनी तेंची शेतां भाटां जी आहा ती परत रिस्टोर करप ताच्या खातीर सरकार काम करता सर आनी दुसरी गजाल आतां तुमी रनवे बीन पळयलो मोपाचो बीन थंय विजीट केलें कशें कितें काम आयक आत्तां हांवें मोपाचो रिव्ह्यू घेवंक ना हांव जे पळोवंक आयिल्लो ते लोकांची डॅमेजीस कितें जाल्या ती मोपाचो जेन्ना रिव्ह्यू घेतलो हांव वॉटेवर तेजे खंय पावला कितें पावला त्या उपरांत हांव मोपाचें